नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्राच्या सर्व यूट्यूब वीक्षकांक म्हजो प्रणाम. म्हजें नांव एन्सिटा गोन्साल्वीस. थोडे दिसा आदीं CA इन्स्टिट्यूट टांचोलून वेल्ल्या CA फायनल एग्जाम्सचे रिजल्ट्स आयले. ह्या एग्जामांत क्लियर जाल्ल्या CA नेरिसा नोरोना आज आमचे मदें हजर आसा. ताका हांव विश्व कोंकणी केंद्राच्या तर्फेन ह्या कार्याक स्वागत करता. पयल्यान पयले नेरिसा तुका शाबासकी पटयता. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. देव बरें करूं. तुका कशें भोगलें तूं CA क्लियर जातना? तुजी रिॲक्शन कशें आसलें रिजल्ट्स मेळटना? सत सांगचें तर हें सगळें येदोळच्याक म्हाका एक सोपानशेंच दिसता. सरी सुमार 4 वर्सां पयलें हांवें म्हजें CA जर्नी सुरू केल्लें आनी आज हांगासर हांव एक CA नेरिसा नोरोना जावन तुमचे मुखार बसून आसा म्हणटाना भोव चड अभिमान भोगता म्हाका. आनी एका रितीचे मिक्स्ड फिलिंग्स म्हूण येत म्हणजे थंय येदोळ. पूण एक सारांश रितीन सांगचें तर भोव चड दादोसकायेचे, भोव चड समाधानाचे आनी खुशेची एक गजाल म्हूण येत आनी तसली एक भावना म्हणजे थंय आज उमाळून येता. बारी बरेंच. तुका रिजल्ट मेळटना तूं काय करनासलें? आमकां रिजल्ट 26 तारखेर म्हणून डिसेंबराच्या 26 तारखेर म्हणून सरी सुमार एक 10 दिसां पयले एक नोटिफिकेशन आयिल्लें आनी तो वळ आमकां वेळ सांगूंक नासलें. देखून 26 तारखेचे सगळो दीस हांव राखूनच आसली, सगळो दीस वेबसायट पळोवनूच आसली. आनी मागीर आमकां एक नोटिफिकेशन आयिल्लें की सांजेर लेट इवनिंगाक आमकां आमचे रिजल्ट्स मेळटले म्हणून. आनी उपरांत खबर मेळ्ळी रातीच्या 11 वरार आमचे रिजल्ट्स येतले म्हणून. बारीच कश्ट जाले सगळो दीस काडूंक आनी म्हणजे जेवण जावन आनी एक अर्दो घंटो बराबर म्हाका आसलो आणखी रिजल्ट येवंक. अर्ध्या घंट्यांत हर एक मिनट म्हणजे एक वर्सां बरी गेले म्हूण येता हांवें. पूण 11 वरार रिजल्ट आयले अँड बारीच खोशी जाली. हांव चिंतून नासलें बरी खंयच्याय संवसारांत म्हणलें बरी आसली आनी हरशींच्या बरींच म्हजे रिजल्ट म्हज्या भयणीनच पळयले आनी नंतर आमकां येवन सांगलें की तूं CA जालय म्हणून. म्हाका सच सांगलें, वडूल सांगलें बरी. हांव आणखी स्वप्न येवन आसा की कोणी घेवन म्हाका चिमटे काडून उठयचे गी म्हूण म्हाका भोगलें. बारी बरेंच. जाय तर नेरिसा आमी मुखार वेच्या पयले आमचे वीक्षकांक तुजी एक मोठवी किरू परिचय करूंक हांव आशेता. नेरिसा नोरोना गांव ताचें जेप्पू, मँगलोर. ताचे डॅडीचें नांव जावन आसा मिस्टर इग्नेशियस नेविल नोरोना आनी मम्मीचें नांव जावन आसा कार्मेलिटा नोरोना. ताका एक व्हडलें भयण आसा नेल्विटा नोरोना. तें ॲलन सालिसा वटू काजार जाला. नेरिसान ताचें शिकप सेंट जेरोजा स्कुलांत कंप्लीट केलां. ताचे उपरांत ताचें PUC आनी डिग्री मंगळूरच्या प्राख्यात विद्या संस्थो सेंट ॲग्नेस कॉलेजींत कंप्लीट केलां. ताणें ताची CA आर्टिकलशीप डिसोजा, लोबो अँड सल्डाना चार्टर्ड अकाउंटंट्सांत काम केलां. जाय तर नेरिसा आमी पयल्या सवालाक यांगी. जरूर. ओके. आतां CA करचें म्हूण मुस्त कश्ट. एग्जाम्स आसात CA फायनलाक. आतां CA फायनलचे एग्जाम तुमी कशें प्रिपेर केलें? तुजी तयारी कशी आसली? तुवें कितलें रिविजन केलें? तुवें कोण रेफरन्स मटेरियल काडून गेला? CA परीक्षा म्हणटाना कांय सुलोभाचें गजाल न्हय आनी आमी पयलेचे एग्जाम्साक आमी प्रिपेर करतना कांय आदले दिसा बसून शिकतली हांव तशें शिकोवंक आतां जायना. तशें आसता ह्या CA फायनल्साच्या परीक्षेक सरी सुमार 1 वर्साची तयारी म्हाका लागल्या. आनी हांवें कसलें एक फॉर्मल कोचिंग काडून गेल्लें ना. ओके. आनी सकट म्हणटात न्हय माने मोदला पाठशाले म्हणून. सो म्हाका म्हज्या घरांतच दोग बारीच बरी लेक्चरर्स आसात. म्हजो डॅडी इग्नेशियस नेविल नोरोना तो कॅनरा कॉलेजींत कॉमर्स डिपार्टमेंटाचो HOD जावन आसलो. आनी तशेंच म्हजे भयण SDM लॉ कॉलेजीर ताचे सेवा दिवन आसा एज एन एसिस्टंट प्रोफेसर दिवन आसलें. अँड तशें आसता ह्या दोगी जाणां प्रोफेसर्सांनी म्हज्या घरा आसलेल्यांनी म्हाका बरें करून शिकयलां. म्हाका गरज आसले
मार्गदर्शन तांचे तावन म्हाका मेळ्ळां. तशेंच हांचे बराबर म्हजे डॅडीचे एक स्टुडंट आसले जी आतां गव्हर्मेंट कॉलेजीर प्रोफेसर जावन काम करना आसा. तिचें नांव आसा संध्या मॅम म्हणून. सो तिणेंय म्हाका थोड्या सब्जेक्ट्सांक कुमोक केला आनी हाचे उपरांत उरिल्ले सब्जेक्ट्स हांवें सेल्फ स्टडी केला म्हूण येत आनी खंय म्हाका थोडे अडकळ म्हूण बगलें ते दाडा म्हाका यूट्यूब विडियोज आसले. सो तले माध्यम वापरून हांवें म्हजें शिकप केल्लें CA फायनल्साक. हें बरें जाता आयकूंक, कित्याक म्हळ्यार तुवें घरात तुवें शिकप काण गेलां, तुजे मम्मी तुजे डॅडी तन आनी पुरा. आमी जनरली आयकता ना, मुस्त जाणां आतां ऑनलायन कोचिंगच काण घेवन आसात आनी ऑनलायन हिंदींत पुरा शिकयतात. तुका दुसरे स्टायलार तुका सुलभ जाता गी अशें शिकूंक, की तूं फर्स्ट टायम अशें करचें? घरांत म्हाका शिकोवचे पयले फावटी न्ही, म्हाका पयले तावन इनफॅक्ट हांव कॉमर्स स्ट्रीम काण गेल्लेंच कित्याक म्हळ्यार म्हाका घरांत कॉमर्साचें एक बरें बॅकअप आसलें म्हणलें बरी. सो पयले तावनूच हांव हे सब्जेक्ट्स अशें चड आयकून म्हाका ते एक उमेद चडल्ली त्या दाळांत. तशें आसता घरांत हांव शिकचें म्हाका कांय नो हें न्ही, पूण भोव चड अभिमान भोगता कित्याक म्हाका घरा तावनूच एक पाठिंबो बरो मेळ्ळो म्हणून. वय बारी बरेंच आयकूंक, कित्याक म्हळ्यार आमकां मुस्त जाणांक तशें बॅकग्रावंड ना कॉमर्सांत. बारी बरें. आमी नेक्स्ट सवालाक या जायत. आतां CA तुका करूंक कोणान अभिप्राय दिली, लायक तुका कोण प्रोत्साह दिली, आनी तुमचे घरांत दुसरी कोणी CA आसात गी? प्रोत्साह म्हणजे की चड म्हाका म्हणचे जाल्यार हांवें पयले हांवें B.Com केला. सो B.Com करता आसतना म्हाका कसले एक फिक्स्ड प्लॅन म्हणनातले की हांव CAच करता म्हणून. बट मुखार म्हाका शिकोवंक आसा म्हणून हांवें एक चिंतून दवरलें. तशें आसता फायनल इयराक पावतना हांवें चिंतलें आतां मुखार काले करचें आनी मुखार खंय वचून पावचें म्हणून म्हाका कळीत नासल्या वेळार म्हजी अभिरूच खंयच्या सब्जेक्ट्सार आसा म्हणून हांवें पयलें पळोवंक प्रयत्न केले. तशें आसता म्हाका कळलें की म्हाका फिनान्स, टॅक्स अले सब्जेक्ट्स म्हाका चड पसंद येचे म्हणून. तशेंच ल्हान तावनूच म्हाका मॅथ्स, नंबर्स अले पुरा संगती चड पसंद येचे, म्हज्या इंट्रस्टाचे म्हणून. आनी तशेंच म्हाका व्हड जाताना मुजेंच म्हणलें काले म्हणी एक करीचे, मुजेंच म्हणलें एक ऑफिस आसाचें तली एक सोपानशें आसलें ल्हान आसतना. आनी हे दोनी क्रायटेरियाज मॅच करूंक म्हाका बगलें की CA प्रोफेशन एक बरें प्रोफेशन म्हणून आनी म्हज्या अभिरुचाक म्हज्या स्वप्नाक पुरा ताळ पडचें एक प्रोफेशन म्हणटाना म्हाका भोव खुशी जालें. तशेंच म्हज्या कुटुंबांत म्हणजे जाल्यार म्हज्या डॅडीचो एक कजन आसा, तो CA जावन काम करना आसा. आनी म्हज्या भोंवतणी हांवें पळयलां थोडे CAजांक, पळयतना खुशी भोगता की तांच्या नांवा मुखार ते एक CA म्हणले एक डिग्री आसतना भोव चड अभिमान भोगता. जायत नेरिसा. आतां तुवें सांगलें तुवें B.Com केलां. आतां B.Comमांत तुजें शिकप तें तुजें CA एग्जाम बरोवंक हेल्प जालें गी? हांवें सांगूंक जायना कंप्लिटली म्हाका ते B.Com तावनूच तूं म्हाका कुमोक मेळ्ळां म्हणून. पूण B.Comर हांवें जें शिकलां तें म्हज्या CA एग्जाम्साक एक बेज म्हूण येता. हांवें CA एग्जाम्साक प्रिपेर करतना, तयाराय करतना B.Comचे ते बेज जे हांवें काण गेल्ले ते बळादीक आशिल्ल्यान म्हाका CA शिकतना चड कश्ट भोगूं ना. म्हळ्यार म्हाका आतां दाखल्याक सांगचें तर हांवें अकाउंट्साचे बेज म्हजे डिग्रीन बरें आशिल्ले. सो ते बेज बरें आशिल्ल्यान म्हाका मुखार सरतना हांगासर एक काय म्हणटात म्हाका ते I didn't have a problem in connecting the dots म्हणत. सो तुका एक स्ट्रॉंग फाउंडेशन आशिल्लें म्हज्या डिग्रीन. आनी ताचे की चड वर्त्यान हांवें सांगचें तर नॉट जस्ट फॉर CA एग्जाम्स बट म्हजे सगळे CA जर्नीक हे B.Comचे जे म्हजे स्टडीज आशिल्ले आनी B.Comचे म्हजे लायफ जे कॉलेजीचे लायफ म्हणत ते भोव चड कुमकेचें जालां म्हणत हांवें. कित्याक हांव B.Com म्हणटाना खाली क्लासरुमार भितर शिकप मात्र म्हणना, क्लासरुमा भायर जे म्हणजे आमचे पेपर प्रेझेंटेशन, सेमिनार्स आनी फेस्ट, इव्हेंट ऑर्गनायझेशन्स अशे सुमार चटुवटिकेनी हांव भाग घेतली.
सो थंय हांव मेळिल्लें ते एक उमेद म्हाका CA करतानाय कंटिन्यू करूंक खूब मोग जालें. आनी तशें आसता म्हाका CA करताना एक हर एक एक्टिविटीजांत भाग घेवन आनी म्हजे शिकप ओटूक करूंक म्हाका एक पाठिंबो मेळ्ळो, म्हाका एक बेज बरें मेळ्ळें म्हणून. आता तुम्ही सांगता तू मस्त ऍक्टिव्हिटीजांत इंटरेस्ट हांवें आयकलां तू इवन सिंग करतात म्हूण. आता तुवें 3 वर्सां आर्टिकलशीप करतना मस्त भुरगीं तांचे हॉबीज पुरा सोडटात. तुवें कशें मॅनेज केलें तुजे हॉबीज आनी तुजें शिकप? सच सांगचें तर हांव CA शिकप सुरू करता म्हणटाना थोड्यांनी म्हजे कडेन येवन सांगिल्लें आसा की तूं सुमार चटवटिकेनी आसताय, तुका सुमार हॉबीज आसात, तशें आसतना तुवें CA जॉयन जाताना तुवें पुरो बगलेक दवरचें पडटा म्हणून. पूण म्हाका ह्या 4 वर्साच्या जर्नीर म्हज्या CA लायफार हांवें स्टुडंट जावन आसतना ह्या 4 वर्सांनी म्हाका केन्नाय म्हजे कसली चटवटिके बगलेक दवरून हांवें शिकपाचें ऑर म्हजें आर्टिकलशीप करीचें म्हूण म्हाका बगुना. कित्याक पयल्यान तुमी येदोळच सांगिल्लें बरी, सिंगींग मात्र न्हय आसता, हांव वजंत्रा वाजयतां. सो हाका पयली वेदी म्हाका म्हजे इगर्जेचें कॉयर आनी ते जिवाळ दवरूंक हेच कॉयर म्हाका खूब उपकरण आसा येदोळी. आनी हाचे की भायर हांव दुसऱ्या चटवटिकेन दाखल्याक कार्यनिर्वहण, नटन, नाच ह्या दुसऱ्या चटवटिकेन हांव मुखार सरताना म्हाका म्हज्या CA लायफान केदाळे एक अडखळ म्हूण येवंक ना. आनी ताचे की सर्ताव सांगचें तर आमच्या CA भुरग्यां मदें या CA करच्या भुरग्यांक दुसऱ्यांनी सांगच्या ते एडवायजांत पयले एक आसता की तुमी CA जॉयन जाताना उरले पुरो बगलेक दवरचें म्हूण. ते एक एका रितीचें सूप म्हूण म्हाका भोगता. कित्याक म्हळ्यार आमच्याच CA स्टुडंट्सांक हांगासर एक सिकासा म्हणलो एक पंगड आसा आमकां. ह्या सिकासा पंगडांत भुरग्यांक तांचे हॉबीज जे आसा, तांकां दुसरी जी अभिरूच आसा ते सर्व मुखारसून व्हरूंक तांकां एक वेदी वदोकसून दितात. अवकाश तांकां आसा. ते अवकाश गळसोवचें काम भुरग्यांचें आनी कश्ट मारता थोडे पटी. तुजे पुरो चटवटिके, तुजे एग्जाम्स, आर्टिकलशीप पुरो मॅनेज करूंक कश्ट भोगता. पूण ह्या कश्टान ती एक रितीची एक सूख आसा. तुका एक समाधान भोगता. ऍट द एंड ऑफ द डे तुका खुशी भोगता की हांवें इतलें पुरो मॅनेज केला. अँड इतलें पुरो आतां मॅनेज केला जाल्यार मुखार CA जाल्या उपरांत तुका तुजें स्ट्रेस मॅनेज करूंक जाता. तुजें ऑफिस, तुजें कुटुंब जावन दी, तुजें फ्रेंड सर्कल सगळें मॅनेज करूंक जाता म्हणल्यार एक दादोसकाय भोगता खंय. सो हांवें केदाळी सांगचें म्हज्या फ्रेंड्सांक सांगलां, हांवें म्हज्या जुनियर्सांक तशेंच सांगलां, तुमची जी अभिरूच आसात ती मुखारसून व्हरात, ते खंय बगलेक दवरनाकात. अँड इंग्लिशान ते एक सांगणी आसा, ऑल वर्क अँड नो प्ले मेक्स जॅक अ डल बॉय. सो एक चेंजीस गरज आसात आमचे ते. करेक्ट. ऍक्च्युली हांव तुजे वांगडा एग्री करता. सिकासा एक प्लॅटफॉर्म दिता CA स्टुडंट्स मँगलोरांत कोण इंट्रस्ट आसा तांकां सेमिनार काण घेवंक नाजाल्यार स्पोर्ट्सांत पार्टिसिपेट करूंक, एक्स्ट्रा करिक्युलर्स अलॉंग विथ CA आर्टिकलशीप करूंक सोडटात. देखून मुस्त भुरग्यांनी ह्या सिकासाक जॉयन करीचें म्हूण आशेता. जायत तर नेरेसा आतां आमी इल्लें एग्जामा विशीं उलया. आता CA फायनल एग्जामांत कोणसो सब्जेक्ट तुका कश्ट जालो आनी त्या पर्टिक्युलर सब्जेक्टाक कशें तयार केलें? आता CA फायनल्साचे आमकां 6 सब्जेक्ट्स आसात. आनी ह्या सब्जेक्ट्सांत म्हाका खंयचे एक कश्टांचे म्हूण सांगूंक जायना. ओके. कित्याक म्हाका हर एक सब्जेक्ट म्हजे पसंदायेचे सब्जेक्टच जावन आसले. जावंक पुरो टॅक्स, जावंक पुरो फायनान्शियल रिपोर्टिंग, ऑडिट, हर एकांत ताचेच म्हणले ते एक चॅलेंजीस आसात. आनी शिकताना आमकां थोडे चॅलेंजीस थंय मेळटात. कितलेय पसंदाचे सब्जेक्ट जाल्यार थोडे चॅलेंजीस वाटेर मेळटात आमकां. अडकळी ते येवनूच आसतात. कितें जाल्यार हांव कितें करतालें म्हळ्यार हांव एक टायम टेबल फॉलो करनासतलीं शिकताना. आनी एक सब्जेक्ट शिकताना म्हाका खंय म्हणी हांव एक शिरकाली म्हूण बगलें, खंय म्हणी एक स्टक जालें, म्हाका समजना म्हूण तशें बगतना ऑर सर्ट टायम ताचे वयर वेता म्हूण कळटना हांव कितें करतलें म्हळ्यार ते सब्जेक्ट थंयच इल्लें पॉज करतलीं, एक ल्हान ब्रेक काडून घेवचें अँड पाटी येवन खंयचें दुसरें एक सुलोबाचें सब्जेक्ट ऑर त्याच सब्जेक्टांतलें एक सुलोबाचें चॅप्टर काडून येवन एक शिकचें.
तशें जाता काल जाता तुजें कॉन्फिडन्स मोटिवेशन दिता तुका. वय ना जाल्यार काल जाता आमी त्याच सब्जेक्टार इंत स्टक जावन रावल्यार आमकां बघता की हे म्हज्यान जायना म्हूण मागीर अँड त्या एका पोझिशनार पावतना अँड स्पेशली CA फायनल्सार येवन पावतना मस्तू कडेन आमकां एक चिंता येता म्हाका म्हज्यान हें करूंक जाता गी हांवें करी जेगी मुखार वसा जेगी म्हूण तल एक चिंता आमच्या मोतीक येनसो सो Correct. तशें आसतना काल करी जेगी म्हळ्यार तुका खंयचें सुलोभ जाता तें शिकाचें एक पुढच्या हांव तशें करतली म्हाका खंयचें सुलोभ जातलें तें शिकतली तशें शिकता शिकतना एक कॉन्फिडन्स बिल्ड जाता अँड ताच्या उपरांत मागीर काल करीत परतून त्या सेम सब्जेक्टाक पाटी वचत विथ अ फ्रेश मायंड त्या वेळा ओके कळटा करयेत पाटी परतून म्हणून तेंत सेल्फ डाऊट असता. सेल्फ डाऊट असता वय ओके देखून आमी तेदला आमी एक सुलभ चॅप्टर नाजाल्यार एक सुलभ सब्जेक्ट काण घेवन मुखार वय आनी दुसरे सब्जेक्ट्स तशे म्हळ्यार ऑडिट आतां उरले पुरो आमकां प्रॅक्टिकल सब्जेक्ट्स असता ऑडिट तले सब्जेक्ट्स एक थियरी सब्जेक्ट शिकोवंक तितकेशे कश्ट मारता म्हळ्यार पुरा उडाक दवरूंक कश्ट तशें आसतना काल करयेत आमचेच म्हणले थोडे ट्रिक्स यूज करयेत एक काणये रुपार उडास दवरचे गी और दुसरे काली ट्रिक्स यूज करचे ते आमी शिकता शिकतना आमीच डेव्हलप करचे ट्रिक्स ते एक्झामार उडास उरचे तले ट्रिक्स एक डेव्हलप केल्यार मागीर आमकां कश्ट म्हूण बघना थियरी सब्जेक्ट्स. ओके मागीर ह्या पुटी तुमी एग्जाम नवे पॅटर्नार दिल्यात हे नवे पॅटर्न पयल्याच्या पॅटर्नातून कशें डिफरन्स आसा हे एग्जाम आतां कश्ट जातात गी आतां नवे पॅटर्न जे आयला तातूंत आमी कश्टांचे म्हूण सांगूंक जायना पयल्याचे कशें आसले तलेच ते एग्जाम्स इल्लेशे नव्या रुपार आमकां दाखोवन दिल्यात दाखल्याक काल केल्यात म्हळ्यार आमकां पयले CA फायनल्सार 2 ग्रुपार 4 सब्जेक्ट टोटल 8 सब्जेक्ट्स आसले आतां कितें केल्यात 3 सब्जेक्ट आनी 3 सब्जेक्ट एका ग्रुपार घालून 6 सब्जेक्ट्स केल्यात आनी उरिल्ले 2 सब्जेक्ट्स सेल्फ पेस्ड मॉड्युलर घाल्यात सो सेल्फ पेस्ड मॉड्युलर हांव फायनल्साक पावतना हे नवे पॅटर्न आयिल्ले देखून म्हजे पयलींच इंटरमिडिएट एग्जाम्स जाल्ल्यान म्हाका 2 सेल्फ पेस्ड मॉड्युल्सार एग्जाम्शन्स मेळ्ळे काली 2 सेल्फ पेस्ड मॉड्युल्स मात्र बरोवंक पडले ते 2 मागीर बरोवंक गे इंटरमिडिएट जाल्या उपरांत वय ते 2 इंटरमिडिएट जाल्या उपरांत हे 2 बरोवन मागीर म्हाका फायनल्स बरोवंक आसले खंयचे सब्जेक्ट्स ते 2 जावन आसा ओके म्हाका बरोवंक आसले सेट A आनी सेट B म्हणून सेट A आमकां कॉर्पोरेट अँड इकॉनॉमिक लॉज आसले आनी सेट B स्ट्रॅटेजिक अँड कॉस्ट मॅनेजमेंट परफॉर्मन्स मॅनेजमेंट आसले सो हे दोन्ही आमकां ऑनलायन एग्जाम्स आसले तांचे आमच्या CA सेंटराक वचून आमी बरोवंक आसले एग्जाम्स 3 घंट्याचे एग्जाम्स थंय वचून बरोवंक आसले आनी बरें म्हळ्यार एक एडवांटेज म्हूण येत हे सेल्फ पेस्ड मॉड्युल्स MCQ रुपार आसात MCQ बारी कश्ट म्हूण आयकला कश्ट म्हूण शिकल्यार कांय कश्ट ना आनी म्हजे प्रमाणे पास जावचे तितले मार्क्स खंडीत मेळटा ये सेल्फ पेस्ड मॉड्युलर आणि ये एग्जाम्स 6 मंथ्स पहिले बरोवंक आगी फायनल एग्जाम्स बरयच्या पहिले आमी बरयतना आमकां अशें एक ऑप्शन आसले की पयले मेच्या एग्जाम्साक कोण एपियर जावन आसली तांकां अशें ऑप्शन दिल्ले की फर्स्ट एग्जाम बरोवन ताच्या उपरांत तुमी सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल काणगे येता म्हणून पूण नोव्हेंबराच्या एग्जामाच्या अटेम्प्टाक येताना तांणी नोटिफिकेशनार चेंज केल्ले उपरांत इल्लेशें कन्फ्युजन आसलें इशीन तिशीन बट नोटिफिकेशन्स येवनूच आसले एग्जामा पयलेच दोनी मॉड्युल्स फिनिश करीचे म्हणून आसले मागीर थोडे एग्जाम्शन्स इशीन तिशीन आसले पूण ते मॉड्युल्स जावन दोनी मॉड्युल्स जावन ताच्या उपरांत आमी फायनल्स बरोवंक आसले बिकॉज फायनल्स वील बी लायक द लास्ट स्टेज ऑफ युअर CA जर्नी सो तशें आसले आनी सो हे 2 सेल्फ पेस्ड मॉड्युल्स आमी म्हज्या फायनल्स एग्जामा पयलेच दोनी सेल्फ पेस्ड मॉड्युल्स कंप्लीट केले आनी म्हाका दोनी एग्जाम्स सुलोभ म्हूण बगले कित्याक म्हळ्यार शिकले तितल्याक तुका मिनिमम एक पास जावन 50% ऑफ द क्वेश्चन्स तुज्या हाचे तावनूच वेता तुज्या डायरेक्ट सिलेबसांतून मेळटा उरिल्ले 50% इल्ले एप्लिकेशन बेस्ड क्वेश्चन्सार आसता आनी तेय सुलोभ आसता प्रोवायडेड तुज्या आर्टिकलशिपार तुवें ते काम केला काम करताना तुवें तले एनालिसीस केले जाल्यार खंडीत जावन सेल्फ पेस्ड मॉड्युल्सय सुलोभ आसतात आता फायनलाचे पेपर आसात न्ही तांतूं आता MCQs इंट्रोड्यूस केला ते कशे जावन आसात
MCQs ऍक्च्युली सांगचे तर स्कोरिंग म्हणून तू म्हणयत ओके उरुल्ले अंतून क्वेश्चन्स आर खंय तुमकां इल्लेशे डाउट्स आसूंक पुरो लायक अंतून अशें केल्यार हे करेक्ट आन्सर वय गी न्हय गी म्हणून पूण MCQर काल जाता तुका डायरेक्ट आन्सर्स दिसतात आनी थोडे क्वेश्चन्स डायरेक्टली तुज्या सिलेबसांत डायरेक्ट क्वेश्चन्स येवचे चान्स आसतात आमचे लक बरें आसा जाल्यार डायरेक्ट क्वेश्चन्स येवचे चान्सय आसात तशें आसतना थंय स्कोर करयत आनी थोडे क्वेश्चन्स मात्र इल्लेशे गुंडावन आनी आसतले पूण थंय आमकां एक 50% चान्स आसता की ते करेक्ट आन्सर दिवचे सो MCQ एक बरेंच म्हणयत थोडे कडेन इल्लेशे काले म्हणटात इफ लक डजंट फेवर म्हणले बरी पुरा क्वेश्चन्स इल्लेशे कश्टांचे येवंक चान्स आसा पूण ते पुरा मागीरचे गजाल आमी आमची तयारी आमी बरें केल्यार मागीर आमकां एग्जामार एटलिस्ट एपियर जावंक एग्जामाक आन्सर करूंक आमकां एक कॉन्फिडन्स आसता बरें करून प्रिपेर केल्यार मागीर MCQ मॅनेज करियत ओके नेरिसा आतां मुस्त भुरगीं आतां CA कोर्साक जॉयन जात आसात तांकां तुमचे जुनियर्साक खंयचे टिप्स आसात गी कशें शिकप करीचे म्हूण कशें प्रिपेर करीचे आतां नेक्स्ट May 25 एग्जामाक कशें प्रिपेर करचें म्हूण तुजे टिप्स प्लीज दी तुमचेच स्थानार हांव आसून आज हांगासर पावतना म्हजे एक्सपिरियन्स येता हांव तुमकां थोडे उतरां सांगूंक आशेता पयल्यान पयलें तुमचें कंप्लीट कॉन्सन्ट्रेशन तुमच्या शिकपा वयर दवरूंक ट्राय करा जाता तितले मेहनत ह्या एग्जामार दिया उरुल्ले तुमचे ही माध्यमांचे जे सांगात आसा सोशल मिडिया आसूं दी डिएक्टिवेट करीचे म्हूण हांव सांगिना कित्याक म्हळ्यार हांवें म्हज्या एग्जाम टायमार खंयचेय म्हजे सोशल मिडिया हँडल्स डिएक्टिवेट करून नातले पूण जाता तितले हे सोशल मिडिया यूज करचे उणें करा जाता जाल्यार एक टायम टेबल फॉलो कर तो इल्लेशे टायम खाली सोशल मिडिया म्हूण दवरा नाजाल्यार तुमकां बगूंक पुरो म्हजे सगळे लायफ हांव कोणशार दवरना जाणां आतां डिएक्टिवेट करतात आनी यूज करिनात फोन आनी तुमकां ते बरें म्हूण बघता तर डिएक्टिवेट करा ते तुमचे वयर सोडुल्ले करूंक जाय ते तशें करा बट तुमकां एखादो बघता जाल्यार तुमी तुमचे लायफ अपडेट्स आतां पयस रावून आसात म्हूण चिंतात जाल्यार दवरा थोडे टायम दवरा बट त्या फिक्स्ड टायमार मात्र फोन यूज करचे बरी एक अवकाश करून दवरा जाय तर आनी जाता तितले उणें करूंक पळया आनी ताचे वरत्यान हांवें सांगिल्ले बरी एक टायम टेबल फॉलो करूंक पळया एक टायम टेबल फॉलो करतना तुमकां कितें जाता ह्या टायमा भितर इतले टार्गेट म्हणजे फिनिश जाय जे शिकून म्हूण जाता तितले फिनिश जाल्यार तुमकां एक समाधान आसता ह्या दिसाक म्हणजे इतले जालें म्हूण आनी तुमकां ते दिसान दीस ते कॉन्फिडन्स बिल्ड जावनूच वेता आनी जाता तितले एक पुढच्याक शिकून जाल्लेंत एक टायम दवरा एक मे बी एग्जामाक 1 म्हयनो आसतना तुमचे पुरो शिकून जाल्यार एक पुढच्याक आनी उरिल्ले 2 हप्ते पुरो सब्जेक्ट एक पुढच्याक रिवायज करूंक ट्राय करा ताचे उपरांत जाता तितले एटलिस्ट 2 मॉक टेस्ट सो दॅट तुमकां एक बरोवंक एक अभ्यास जाता तशें पुरो करूंक इल्लेशें ट्राय करा आनी येदोळ तुमी पयलींच एक अटेम्प्ट दिला जाल्यार तुमकां ऑलरेडी गोत्ता आसता कसले सूक तुमी पयले केला म्हणून ते सूक परतून जायना अशें थोडे सत्राय घेया खंय तुमी सुकल्यात पळोवन काण घेया तेच तली सत्राय आतां काण घेवेत आनी ताचे वरत्यान कोण प्रिपेर करना आसात त्या भुरग्यांच्या घरच्यांक आमी चड शबासकी दिवचे म्हणून येत कित्याक म्हळ्यार कालच हांव म्हजे एका ज्युनियरा कडेन उलयतना म्हज्या प्रिपरेशना विशयान उलयतना हांवें सांगिल्लें ताका हांव कितले फावटी म्हज्या प्रिपरेशन टायमार म्हाका भोगिल्लें आसा म्हज्यान जाता गी हांवें करीजे गी हांव एक करेक्ट प्रोफेशन चूज केला गी म्हजे खातीर तर एक सेल्फ डावट येताना म्हज्या घरच्यांनी म्हाका असलो एक पाठिंबो दिला की तुवें करियेत आनी हे तुका सांगिल्लें एक प्रोफेशन तूं कर मुखार वचू म्हणून म्हाका एक पाठिंबो दिल्लो आसा तो पाठिंबो आमकां गरज आसा तशेंच आमचे प्रिंसिपल्स आसात प्रिंसिपल्स म्हणजे आमी जंय आर्टिकलशीप केला ती प्रिंसिपल्स आसात तांचे तावन आमकां एक पाठिंबो मेळटा तांचे तावन एक सपोर्ट आसा आमचे कडेन आनी तांणी आमकां आर्टिकलशिपार दिल्ले ते एक गायडन्स हे सर वट्टूक मेळटाना आमचे ते सेल्फ डावट जे आसा ते पुरा कोनशाक वेता आनी आमचे ते एक कॉन्फिडन्स अल्टिमेटली बिल्ड जावन येता आनी ते कॉन्फिडन्स मस्तू गरज आसा एग्जाम्स एपियर करचे खातीर तुका कितलेय प्रिपरेशन केल्यार तुज्या मोतींत ते एक सेल्फ डावट आसल्यार तुका ते कॉन्फिडन्स ना जाल्यार एग्जामाक बरोवंक बारीक कस जाता
करेक्ट कॉन्फिडन्स ना- आसा जे एग्जाम बरयतना तेदला तुमचे लायक मोर स्ट्रेंथ येता तुका रायट वय. आन्सर्स परत दिवंक तू कित्याक म्हळ्यार तू एखाद्याला बरें करून प्रिपेर केलंय तर प्रिपेर केल्या उपरांत तुजे ते एक डाऊट आसा न्हू मुच्यान जाता गी ना गी म्हणून खंडीत जाता म्हणून चिंत पॉझिटिव्ह रावा जाता तितले पॉझिटिव्ह रावंक पळया कित्याक म्हळ्यार म्हाका कळीत आसा हे एंटायर जर्नी एटलिस्ट थोडी भुरगीं 6 म्हयन्याचें प्रिपरेशन काडटात थोडी वर्साचें प्रिपरेशन काडटात स्टार्टिंगार सुरवेर बरे उमेद आसता स्टार्ट करतना शिकाचे म्हणून पूण एक हंतार पावताना आमी इतले शिकपांत काल म्हणटात इन्वॉल्व जाता ओंगी आमकां बायलो संवसार काले म्हणून गोत्ता आसना त्या एका पावंडार येवन पावता हांव आनी मागीर परतून बूक ओपन करतना एक टायपाचे एक डिफरंट फिलींग येता हांव काले करनासा खंय येवन पावल्या ते एक टायपाचे एक इरिटेशन स्टार्ट जावंक मुग्धाना कित्याक आणखी मुखार वचून आसा हे म्हणून पूण तले इरिटेशन येताना जाता तितले एक शॉर्ट ब्रेक काडून घेया इल्लेशे भायर वचा पळोवन येया काले जावन आसा म्हणून आनी पाटी येवन बसून शिका डोंट मिस आउट ऑन युअर लायफ एज वेल तुमच्या जिणेन काले जावन आसा म्हणून इल्लेशे तुमकां कळीत आसून दी घरच्यां कडेन वचून बसून इल्ले वेळ उलया इल्लेशे टाइमपास करा पाटी येवन शिका परतून नथिंग विल गो रॉंग तुमचे लाईफ खंय स्टॉप जायना एक 6 म्हयने बरे करून शिका जाता तितले मेहनत ह्या 6 म्हयन्यांत या एका वर्सान घाला कित्याक ताचे उपरांत एक उज्ज्वल भविष्य तुमच्या खातीर राखून आसा आनी ते एक CA म्हणले तुमच्या नांवा मुखार पडटाना ताचे की वर्थ संतोष संवसारान ना तुमकांय तुमच्या आवय बापायक तुमच्या भाव भयणींक तुमच्या सुतुरांत आसच्या सुमेस्तांक ते एक भोव चड अभिमानाची गजाल ती अभिमान तो अभिमान तुमकां बोगार जायतर तुमच्या घरच्यांक तो संतोष मेळा जायतर तुमचे एक 6 म्हयन्याची मेहनत मस्त गरज आसा जाता तितल्यान तुमचे प्रयत्न तुम्ही करा उपरांत देवाक सोडचे डू युअर बेस्ट अँड लीव द रेस्ट टू द लॉर्ड तुमकां कितले पॉझिटिव्ह तुम्ही रावतात तितले बरें ह्या एग्जाम्सार ओके नेरिसा थँक्यू आता तुमकां CA जालाय तूं आता तुका प्रॅक्टिस करूंक जाय गी नाजाल्यार केंचे गी कंपनीक सरवताय तुजे प्लॅन्स कशे जावन आसा हांवें पयलेंच सांगिल्लें बरी हे प्रोफेशन CA प्रोफेशन चूज करूंक एक कारण कितें म्हळ्यार म्हाका म्हजेंच म्हणलें एक ऑफिस दवरयेत म्हाका म्हजें म्हणलें एक काम करयेत म्हूण म्हजी आशा आसली तशें आसता आतां CA जाल्या उपरांत म्हजी एक आशा म्हळ्यार म्हजी एक ऑफिस आसा जे हांवें एक प्रॅक्टीस करीचे म्हणून तें बारी बरेंच आयकूंक ऑल द बेस्ट तुका आतां आमचे विक्षकांक तुजे केंचे फायनल मेसेज आसा गी तांकां सांगूंक फायनल मेसेज हांवें येदोळूच सांगला पूण परत्यान हांवें एक स्ट्रेस करचें कित्याक हे भोव चड गरजेचें तुमकां समेस्तांक तुमच्या जिणेन तुमी कसली एक डिसिशन काडून घेताना जाता तितले चिंतून पळोवन काडून घेया आनी एक फावटी तें डिसिशन काडून गेल्या उपरांत रिग्रेट करूंक वचनाकात खंय रावल्यात ताचे तोंड मुखार वचूंक पळया केदार ताचे तोंड पाटी वेचे न्हय आमी मुखार वचा मुखार तुमकां ताचे की बरे ऑपॉर्च्युनिटी आसतले आनी ते ऑपॉर्च्युनिटी ना तर एक ऑपॉर्च्युनिटी क्रिएट करया अवकाश आमकां सुमार आसात ह्या अवकाशांत आमी कशें आमचे संपूर्ण मेहनत घालता ताचे वयर होंदून आसा तशें आसता तुमी जाता तितले एक पॉझिटिव्ह नोट दवरा तुमची कितें तुमचे तोंड कितें गरज आसा कितें तुमचे तोंड जाता तें सकट करया आमच्या डिसिशना वयर आमी डाऊट करचे उणें करीचे पडटा एक फावटी आमचे थंय डाऊट आयले आमचे कॉन्फिडन्स देंवन ताचे उपरांत मुखार वचूंक बारीक कश्ट मोगता सो तशें आसता तले एक डाऊट आमचे थंय येनाशे आमी एक जागृत करीचे पडटा जाय तर विक्षकांक आतां आमी कार्याच्या अखेरेक पावल्या ह्या व्हिडिओ पळयल्याक सर विक्षकांक हांव देव बरें करूं म्हणटा CA नेरिसा नोरोना हांगा आयिल्ल्याक तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा म्हाका हांगासर येवन म्हज्या CA जर्नी विशयांत म्हज्या प्रिपरेशन्सा विशयांत उलोवंक म्हाका एक अवकाश करून दिल्ल्याक विश्व कोंकणी केंद्राक आनी तशेंच हे इंटरव्यू मांडून हाडिल्ल्या एन्सिटा आनी सर्व ह्या टीम मेंबर्सांक हांव आभारी जावन आसा आनी असलेंच वेदी सबार जाणांक फावो जावन दी म्हूण म्हजी आशा देव बरें करूं नेरिसा तुजे मुखेलपणाक हांव बरें आशेतां सर विक्षकांक यूट्यूब व्हिडिओ पळयल्याक देव बरें करूं हे व्हिडिओ प्लीज तुमचे फ्रेंड्स आनी फॅमिलीक शेअर करात
ह्या चॅनलान सिमिलर व्हिडिओज पळोवंक जाय जाल्यार ह्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा. थँक्यू.